पण सगळ्यात पयलीं म्हाका जॉयन जातात एडवोकेट अमित पालेकर, जाणी आज हायकोर्टा भितर इंटरव्हेन्शन फायल केल्लें ह्या मॅटरा भितर, आनी त्याच बरोबर रोटरीच्या माध्यमांतल्यान जावं किंवा कोवीड सर्विसीच्या माध्यमांतल्यान जावं ते खूब जाणांक सद्या ह्या दिसांनी मदत करतात, पावतात, आनी रातीन मध्यरात्री उपरांत जे फोन सुरू जातात, ऑक्सिजन ना, ऑक्सिजन सोंपला, ऑक्सिजनाची लेवल पडल्या, तशें आमकां येता तशें तांकांय येतात. अमित, वेलकम टू द शो. सगळ्यांत पयली गजाल, हायकोर्टाक वचून इंटरव्हेन्शन फायल करचें अशें कित्याक दिसलें? कारण आउटसायड युअर फील्ड यू आर एनीवे डुईंग लॉट ऑफ सोशल वर्क, बट आज दिसलें की हायकोर्टात वचचें, इंटरव्हेन्शन फायल करचें, आपली बाजू मांडची, ही परिस्थिती कित्याक आयली? फाटले 3 दीस जाले आमी रोटरी क्लब ऑफ पणजी रिवेरा किंवा आमचे कोविड सर्व्हिस गोवा जो ग्रुप आसा तांचे बरोबर आमी रातभर मॉनिटर करताले सिच्युएशन. दिसाचे सोंपल्या उपरांत रातची अशी परिस्थिती जावप की 12-12:30 जाल्या उपरांत ऑक्सिजन ना जावप जीएमसीन. 4 मेरेन 4:15 मेरेन ऑक्सिजन ना, आनी ताच्या उपरांत इन दॅट पिरियड देर आर सो मेनी डेथ्स दॅट वर ऑकरिंग. वयर रातचे आमी 4:15 पर्यंत कोऑर्डिनेट केल्या उपरांत 4 सिलिंडर येवप आनी तातूंत 26 जाण मरप. देर वॉज नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग दॅन दॅट. मन सुन्न जावलें की हाचे ओनली ऑप्शन सगळे करून आमी पळयले, आमी स्वता प्रयत्न करून पळयलो, ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर अस वॉज टू गो टू द हायकोर्ट आनी तांकां ही परिस्थिती जाणीव करून दिवं ह्या परिस्थितीची. आनी जे हें चल्लां राजकारणाच्या नांवार, हाका ब्लेम कर तो ताका ब्लेम कर करून जे चल्लां, आनी ज्यो डेथ जाता ताका रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवपाक जर कोण तयार ना जाल्यार शेवटी कायदो कसो तरी आपली बडी मारून प्रत्येक गोष्ट जाग्यार घालता. त्या खातीर आमकां दिसलें की हे पेटिशन इंटरव्हेन्शन फायल करचें. आयज ताजो रिजल्ट दिसून आयलो. बट अमित, एक जालें कायद्याची बाजू येता आदवोगाद, बट बियॉन्ड दॅट यू आर ऑल्सो वर्किंग विथ मेनी ऑर्गनायझेशन थ्रू रोटरी. सद्याची जी परिस्थिती आसा ऑन ग्राउंड कोविडाची, कारण तुम्ही व्हॉलंटियर्स म्हणून कोविड पेशंट्स, तांचे रिलेटिव्स ह्या सगळ्या कडेन उलयतात. तुमचो सध्याचो अनुभव कितें आसा, वस्तुस्थिती कितें आसा ऑन ग्राउंड? पयली गजाल म्हणल्यार आमी स्वताक ब्लेम करपाक जाय. ही परिस्थिती हाता भायर वचपाक लोकूय स्वता तितलेच जबाबदार आसा जितलो सरकार आसा आनी सिस्टम जबाबदार आसा. जर आमी कांय गोश्टींचे कॅर घेतिल्ले जाल्यार ह्या परिस्थितीर येवचे नाशिल्ले. आज आमी स्वता काम सोडून, इन्क्लुडींग माय होल फॅमिली, आमी आज PSC कडेन मॉनिटर करता, लोकांक मॉनिटर करता. पयली म्हणजे रॉंग बिलीफ्स की म्हाका काय जावचें ना is most important thing that people have to get rid of. शेवट पर्यंत जो पर्यंत गॅस्पिंग जायना ब्रेथाची तो पर्यंत घरा रावप आनी मागीर हॉस्पिटलान वचप आनी दोतोराक सांगप आतां म्हाका बरो करपाक जाय, हे कशेंच शक्य ना. उपरांत हांवें स्वता पळयला जीएमसीन डॉक्टर दीस रात काम करता, स्वता टेबलां उबरप, फाटी लावप, ऑक्सिजन लावप, खुबश्यो गजाली ज्यो आसा जे डॉक्टरांचें काम न्ही ते स्वता करता. ते पळोवन आमी स्वता म्हणलें की जेन्ना सुपर स्पेशालिटी ब्लॉक आमी पळयलो, आमी स्वता बेड्स व्हरून दिल्यो, थंय काम करपाक लोक नाशिल्ले, डॉक्टर स्वता आमी स्वता मेळून त्यो बेड्स असेंबल केल्यो. फर्स्ट पेशंट्स वर शिफ्टेड आफ्टर वी असेंबल्ड दोज बेड्स and 30 patients got life that day, and that makes us proud. आमी फायनली मनीस, आमी एडवोकेट आसूं, बिझनेसमॅन आसूं, कितें आसूं, आमची एक जबाबदारी आसा लोकां कडेन, समाजा कडेन, की आमच्या कडल्यान जर जाता जाल्यार ते आमी प्रत्येक गोष्ट करप, आनी ते आमी करता. आनी जो गोवा कोविड सर्व्हिस म्हणून ग्रुप जो फॉर्म जाला ताच्या अंडर 20, 22, 18, 19 वर्साचे भुरगे दीस रात काम करता, स्वता पेशंटांक उबारता, स्वताचे लायफ त्रासान घालून. इट इज नॉट इजी थिंग. एक कोविड अफेक्टेड पेशंटाक उबारप, ताका हाडप, ताका हाताळप इज नॉट अ जोक. आनी सकाळची 5-5 मेरेन आमी सगळे करता. थंय सरकार जर आमकां मेळना, थंय सरकाराचो जर सपोर्ट मेळना जाल्यार थंय खंय तरी दुख्ख दिसता. पयर 26-27 लोक मरपाक, एटलिस्ट 5-10 मरपाक कारण ऑक्सिजनाची डेफिशियन्सी. तुमी सांगले ऑक्सिजन आसा, शॉर्टेज ना. आयज जेन्ना पेटिशन फायल जाले तेन्ना हायकोर्टाक तुमी सांगता की आमकां ऑक्सिजन तितले मेळना, आमचे कडेन एम्प्टी सिलिंडर आसा, भरून मेळना. जीएमसीन सगळ्यांनी पोल उबारलो, गव्हर्मेंटाक ओपन करून दिले आज जीएमसीन. जेन्ना डिनान सांगले की आपले कडेन इतले सिलिंडर येता, इतले येना, दॅट मिन्स इट इज 100% डेफिशियंट.
देर आर नो प्रॉपर सप्लाय, दॅट मीन्स समथिंग वॉज लॅकिंग. मागीर थंय ब्लेम गेम सुरू जाली. तो म्हणटा, हे म्हणटा, हांचो टायअप आसा, तो म्हणटा तांचे कडेन. अरे तुमचे कोण तुमी, सरकार कोणाचो आनी लोक खंयचे? एक माणुसकी आसपाक जाय. सगळे राजकारण दुसरीकडे, समाजकारण दुसरीकडे, पूण मनीसपण, काळीज, हे दीस इज अ टाइम वेन ऑल हॅव टू गेट टुगेदर. इनफॅक्ट ओपोजिशनाकूय हांव सांगता, तुम्ही बोवाळ घालता, स्वता कितें केलात तुम्ही? स्वता येवन या, हेल्प करात, डू सम प्रोएक्टिव्ह थिंग्स, जस्ट डोंट कीप ब्लेमिंग. अमित, आम्ही काल, यू मस्ट हॅव सीन, आम्ही काल विथ डेटा एक्सपोज केल्ले की उलयतात ते कशी फटींग उलयतात की इट इज नॉट ओन्ली अ इश्यू ऑफ सप्लायाचो इश्यू आसाच. म्हळ्यार ज्या टायमार ऑक्सिजन सिलिंडर आसात ते पावतात पण पेशंटां म्हऱ्या पावनात, आनी त्याच बरोबर क्वॉन्टिटीचो इश्यू आसा. विथ डेटा काल आमी हें दाखयलें. आज हायकोर्टा भितर ही परिस्थिती जाली. क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल, सुदारणा जातली कितें अशें दिसता काय आज हायकोर्टा भितर जी गजाल घडली ती पळयतगीर कितें करचें हें कळना? समज जेन्ना हांवें तुका पयर रातचें सांगलें की अशें अशें ऑक्सिजन ना, तुवें म्हाका रिस्पॉन्ड केलो सकाळी 4 सुमार, तूं चालू आशिल्लो म्हजे बरोबर. तुवें सकाळी जे कितें मुवमेंट केला तातूंतल्यान जर सीएम वचून जीएमसीन पळोवंक शकता आनी अश्युअर करता की ही परिस्थिती घडची ना. काल राती ही परिस्थिती घडपाक सुरू जाल्ली. आमी जेन्ना तुमकां टॅग केले, तुमकां सांगले, तेन्ना लोक जागे जाता. हे कित्याक जावपाक जाय? नोडल ऑफिसर अपॉइंट करा हू कॅन मॉनिटर or at least give us the responsibility. We are ready to take up. फुडलो म्हयनोभर हांव कांय काम धंदो करनासतना I am willing to do this for humanity's sake. तुमचे कडेन कित्याक जायना? Or else you accept that you have failed somewhere. And if you accept that, then tell the people where you have gone wrong and try to improvise. I am not saying that you do, I'm not blaming government. They are doing whatever they can do it. But whether they are doing enough. आणि एकामेकांक जर झगडून जर हें करपाचें आसा, थंय कोण ब्लेम करता? तुमचेच पार्टीचे लोक तुमकां सांगता की तुमी इनकॅपेबल, कोण म्हणटा इन्क्वायरी करची, कोण म्हणटा तो. म्हणजे एक तर कोणाक तरी तुमी कमी दाखोवपाक सोदता आनी त्या बोवान मरता कोण? एक सामान्य नागरीक. आज पयशे आसून काय अर्थ ना, बेड मेळना, लोक जमनीर न्हिदल्यात. आमी स्वता पळयल्या, चादरी हाडटा आपल्या घरा कडले, ताजेर न्हिदता. रडटात भुरगीं ऑक्सिजन 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 करून. Amit, let us go to that very crucial time zone of 2 AM to 6 AM. किती जाता 2 ते 6 अशी किती जाता? कारण आमी दर रातीन फोन येताले, आमी हाका फोन मार, ताका फोन मार, मागीर ते धाड सिलिंडर, अशी सगळी सर्कस चालू आशिल्ली. आय थिंक द पेंडोरास बॉक्स इज ओपन फ्रॉम येस्टरडे. आनी मागीर आतां तर सामकेंच ओपन जालां आज हायकोर्टा भितर. 2 ते 6 what do you think is the problem? Major problem is logistic of delivering the oxygen cylinders. They are not coming in time. डॉक्टर टायर्ड जाल्ले असतात, दीस रात काम करतात, बाबडे न्हिदयना. त्या परिस्थितीन ऑक्सिजन मेळना. पेशंट म्हणटा ऑक्सिजन खंय? तांकां गाळी घालपाक लागतात. त्या म्हणटा ते म्हणटा अर्द वरान ऑक्सिजन येतले. 4-4 वरां ऑक्सिजनाचे सिलिंडर येना. मागीर आयल्या उपरांत ते 10 जाय आसत जाल्यार 2 ते 4 येता. अशा परिस्थितीन ते कोणाक दिवचे आनी कोणाक न दिवचे हे कशें सांबाळप? ह्या टायमार पेशंट भिता, they get hyper and they die of heart attack or they just stop breathing. This is what we have seen. Panic is the main reason and lack of oxygen is the cause for it. एक गजाल, दिसाची परिस्थिती आज जेन्ना हायकोर्टा भितर सगळी स्टॅटिस्टिक्स दिली, वॉट इज युअर असेसमेंट? दिसाक कितली ऑक्सिजन सिलिंडर लागतात, रातीन कितली ऑक्सिजन सिलिंडर लागतात, आणि हो जो लॉजिस्टिक्स म्हणटा आमी, सप्लाय चेन. आतां हे गोंय हें येदेशें राज्य, आमी कितें व्हडलें राज्य न्ही की आमकां एका तोका वयल्यान दुसरी तोकार वचपाक 1.5 दीस लागतलो. तरी आसतना आमी सप्लाय चेन हो शब्द वापरतात. सो हो जो प्रश्न आसा हो सुटावो जावपाचें चिन्ह आसात काय कितें? गव्हर्नमेंटान जर प्रोएक्टिव्हली करप, कशें आसा, जीएमसीचो एक सिंगल युनिट मोनोपलायज करून दवरला. That monopolized unit is not able to cater, physically impossible to cater to the demand that is there in GMC. गोंयान टोटल 4 मॅन्युफॅक्चरर आसा, 4 people who are willing to bottle. पूण खंय तरी तांकां सायडलायन केल्या. ताका कारणां कितें आसा आमकां खबर ना. पूण जेन्ना जेन्ना मोनोपलायजेशन जाता तेन्ना तेन्ना ताजे इफेक्ट आयच्या सारक्या एमर्जन्सी सिच्युएशनान दिसूंक लागता. तांची जी डिमांड आसा, तांची जी गरज आसा, देर इज अबाउट 40% डेफिशियन्सी. 1000 सिलिंडर जाय जाल्यार 500 ते 600 सिलिंडर येता आनी ते बी टायमार येना.
लॉजिस्टिकली इम्पॉसिबल टू गेट इट फिल्ड अप. ते ट्रॅक्टरांचेर हाडटा, तो ट्रॅक्टर इज लायक फेरीबोट सिस्टम कशी येता ते हळू तातल्यान बाय द टायम द ऑक्सिजन ड्रॉप्स and the patient dies. Even there are line cylinders आसा पळय थंय रिप्लेसमेंट जाता किंवा थंय सिलिंडर जेन्ना सिस्टमान येना तेन्ना ऑब्वियसली इट लोवर्स द प्रेशर ऑफ द ऑक्सिजन फ्लो and which is leading to that, which is what the dean disclosed. आता ते म्हणून कितें करतले हाजे भायर पेशंटाक तुमी म्हणटा हांगच्यान थंय शिफ्ट करात थंयच्यान थंय हाडा कशें करतले. In that logistic is required during that time. This is required. आता सिंपल गजाल घेयात, कलेक्टरांनी ऑर्डर काढल्या की प्रायव्हेट सिलिंडर भरचे न्ही, nobody should be allowed to get a cylinder filled. 4:30 PHC बंद जाता. ताजे उपरांत कितें 4:30 to 10 o'clock if patient is dying, patient needs oxygen, how do they fill the cylinders? सरकारान हाजेर कितें तरी उपाय करपाक जाय. ते म्हणटा होर्डिंग जातली म्हणून करता. रेड क्रॉस होर्डिंग करतली. NGOs who are willing to buy cylinders at their cost and give it to people for free use, are they going to hoard cylinders? खंयच लॉजिक ना. इलिगल ऑर्डर. आणि म्हाका दिसता अमित आतां मेरेन तरी गोंया भितर आमी अशी एकूय एग्जाम्पल पळयलें ना जंय समबडी इज होल्डिंग ऑक्सिजन सिलिंडर्स. आय डोंट थिंक गोंयकार त्या लेवलाचेर तरी पावला अजून मेरेन. हांव एक गजाल सांगता, हांवें फाटल्या 10 दिसांनी मनशांचे मनीसपण पळयले. रातच्या 12 उठून जर कोणाक कितें गरज आसा कोणी डोनेशन दिवप, अयपत नाशिल्ल्या लोकांनी 5,000 धाडून दिवप की बाबा हो मास्क घे आनी हो कोणाक जाय ताका दी. दिस इज वॉट आय हॅव सीन. इट इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल हू हॅव मनी. It is the people who thought that we should be able to do something for others, and that is what is motivating me. आज जर म्हाका एक कोण जर 20 किलो तांदूळ हाडून दिता आनी तो सांगता बाबा ते सीक युथांक दी हू आर एबल टू गिव फूड आउटसाइड GMC, I am sure it is his 1 month salary. But तो दिता. सो मनीसपण दिसून आयले एमर्जन्सी सिच्युएशनान मनशांची. तूं कितें म्हणटा अमित, गोंयकार सद्याक कंप्लीट मनीसपण दाखयता पूण प्रशासनाचें मनीसपण दिसना. प्रशासनान चल्ल्या खेळ, सरकारान चल्ल्या खेळ, एकामेकांक ब्लेम करप, कोण तरी कोणाक कमी लेखूंक सोदता, कमी दाखोवंक सोदता. कित्याक चल्ला हें कळना म्हाका. दिस इज द टायम वेन दुश्मन एकठांय जावप आनी सांगप की आमी एकठांय जावन हें करपाक जाय. तुमचीच टीम मरे, तूच गोल मारता स्वताक, अशी परिस्थिती. हांव कोणाक प्रत्येक आय डोंट वॉन्ट टू पॉयंट आउट. गोंयकार शाणे आसा आनी गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा कोण कोणाक कशें दाखोवपाक सोदता ते. पूण वाय आर यू डुईंग दीस? वाय आर यू प्लेइंग पॉलिटिक्स when it is time that you fight for humanity? You have the resources, you have done enough. It's time that you do more. Amit, I am asking this because for abundant clarity. आणि लोकांक हाजी ग्रेविटी खबर आसा, बट आमकां एक स्टॅटिस्टिकली ती कळची म्हणून. दिसाक आमगेले 50 ते 60 गोंयकार ऑन एन एवरेज सद्याक सोंपतात. ऑक्सिजन हो जर एक इशू धरलो आणि तुमी जो अभ्यास केला हायकोर्टाक आज जें घडलां ते सगळे जर पळयलें, out of these 50 to 60 Goans losing their life every day, how many do you think are losing their life solely because of oxygen problem? फाटल्या 3 दिसान आमी पळयला की ॲटलिस्ट 10 ते 15 लोक मेल्यात फक्त ऑक्सिजनाच्या डेफिशियन्सीक लागून. ऑक्सिजन करून मरतात. इट इज नॉट अबाउट दोज डेथ्स बिकॉज द ऑक्सिजन सिलिंडर इज नॉट पुट. एज सून एज अ पेशंट कम्स देर इज नो इनफ ऑक्सिजन अवेलेबल टू गिव इट टू हिम. So how do doctors manage? जगल करता बाबडे. आमकां सांगताय थ्रू रोटेरियन बाबा आमकां फेस मास्क हाड. थंय ऑक्सिमिटर दिल्ले आसा ते सब स्टँडर्ड ऑक्सिमिटर. तातल्यान भितर तुका रिडिंगच डिफरंट येता घाले जाल्यार. तेन्ना डॉक्टर करतलो कितें? तांचे कडेन फ्लो मिटर्स ना, ऑक्सिजन फ्लो मिटर कमी आसा. सिलिंडर आसून ऑक्सिजन फ्लो मिटर ना जाल्यार डॉक्टर कितें करतलो? ही परिस्थिती. अंधेर नगरी चौपट राजा कोण कांय खबर ना. कोण अंधेर चौपट राजा ते हांव तुका सांगपाचीच गरज ना. हांव कोणाकच ब्लेम करना. बट टायम दॅट यू गेट टुगेदर, गॅदर युअर एक्ट टुगेदर, प्लीज डू इट फॉर द सेक ऑफ ह्युमॅनिटी अँड फॉर गोवा. पीपल आर डायिंग अँड दे आर स्टील डायिंग अँड दे आर गोइंग टू डाय इफ यू डोंट चेंज युअर एटिट्यूड. प्लीज डू इट. अमित, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. दीस वता तशी उलयत रावया बिकॉज आय थिंक एक गजाल हांव उघडपणान सगळ्यांक सांगता की जी मॅच्युरिटी, जी सेन्सिटिविटी, जें मनीसपण सद्याक गोंयकार दाखयता न्ही ताका सलाम. इवन GMC भितर जर तुमी पळयलें जमनीर आसात पेशंट,
आतां ते ट्रॉलीचेर आनी स्ट्रेचराचेर सुद्दां उरली ना, जमनीर आसात, पूण तो गोंयकार ते सोंसता, कारण ताका भोंवतणी पळयतकीर ताका दिसता की आपले सारकेच कितलेशेच गोंयकार त्रासां आसात आनी ते भोगतात म्हण हें सगळें. सो आमी अशी इन्सिडंट सुरवातीक 1-2 जाल्ले आसतले, मागीर अशी किजिल पळयली ना की गोंयकार थंय वचून कितें तरी दंगामस्ती करता अशें. हो गोंयकार सोंसता आनी तो सोंसून कशें तरी ह्या परिस्थितींतल्यान भायर सरया म्हूण पळयता. अशी परिस्थिती भितर जर प्रशासनान जर आपले नट्स आनी बोल्ट्स टायट केले नात, आनी जशें अमित म्हणटा की ऑलमोस्ट दिसाक 25 ते 30% आमच्यो डेथ्स जर ऑक्सिजनाक लागून जातात, शेम ऑन अस, शेम ऑन एवरीबडी. कारण आतां आज हायकोर्टाने बरें म्हळें, वी वील फिक्स अकाउंटेबिलिटी लेटर बट लेट अस सेव लायव्स रायट नाव. आय थिंक ह्या प्रशासनांतल्या प्रत्येक मनशाक इतली तरी सेन्सिटिविटी आसपा जाय की लेट अस सेव लायव्स रायट नाव. आय थिंक दॅट्स द व्हेरी व्हेरी बेजीक क्रुशियल क्वेश्चन. अमित, Pramod, I या just want to say one thing. आज दनपार मेरेन आमी हायकोर्टान आर्ग्युमेंट्स करताले. हांवें रेड क्रॉसाच्या बिहाफाचेर ऑफर दिली गव्हर्मेंटाक की आमी 150 ते 200 सिलिंडर तुमकां स्वता खर्चान भरून हाडटा आनी जीएमसीन अवेलेबल करता. हांव आतां 5:30 जायत आयली, हांव ट्राय करता, आमी सगळ्यो गजाली केल्यो, पूण ताजें अजून काय उत्तर येना. एडवोकेट जनरल हॅज बीन व्हेरी कायंड इनफ टू हेल्प, but then we are waiting for a call from chief secretary, health secretary and others to let us fill it at our cost and we will manage it. पण काय ना रे, अजून कांयच येवना. कितें करपाचें हाजें? तूं म्हणटा की तुमी रेडी आसात बट देर इज नो रिस्पॉन्स. हांव आतां स्वता वचपाक रेडी आसा फिल करून हाडपाक जीएमसीन सिलिंडर. आय विल गो पर्सनली, बट कांयच उत्तर येना. ती डेप्युटी कलेक्टर सांगता म्हाका वयल्यान ऑर्डर आयला. म्हणल्यार ऑर्डर दाखोवपाक ना. कितें करूया आतां सांग तुरा. आय थिंक दिस इज द मेन क्वेश्चन. अमित, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. दीस वतात तशें परत उलोवया.